हरि 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 Praise God. Praise God. ऐकता की म्हणजे Praise God. ऐकता. Praise God. आम्ही फर्स्ट स्टार्ट करूया. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मंगळ बापा तेवर त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्गांदीत हांव हेजे दिसा सकाळी जावन ह्या घडयेमसेर तू आमकां हरी एक रितीन सांबाळलेल्या पासून आम्ही तुका अर्गांदीत हांव परत ह्या माध्यमांतल्यान तुवें आमकां सांगात हाडलाय तुजे उतार शिकोवंक कित्याक तुजे उतरांत आसा ते सत त्या जाल्यार ते उतरांतातले सत आमी जाणा जाता आमच्या जिवितांत आमी खरे करपाक घालता तेन्ना आमच्या जिवितांत त्या उतरांतातले सतत अनुभव करूंक जाता म्हणल्यार सत तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत तुजी आमी भुरगीं सकट सांगाता म्हणल्यार हांव तुजे मुखांत शिकोवंक कित्याक तूं आमचो शिकोवनदार तूं आमचो मेस्त्री जावन आसाय तू जिवीत दिवंक ह्या संवसाराक आयलोय बरो नमतोंचे जिवीत जिवंक ते जाल्यार तूं आमकां कितें तुज्या उतरां मरिफात आमकां सुचना दिताय आमच्या जिवितांत ते आमी कार्य करपाक घालता तेन्ना आमच्या जिवितांत त्या उतरांतातले सतत अनुभव करूंक जाता म्हणल्यार सत जायत्या संदर्भांनी तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत आयच्या दिसा तुज्या उतरां खातीर आमी लायल्यान आसा तूं कितें उतरांतातली ती गुंडाळी सतां तुवें आमकां उगडापे करचे पासून आमी शिकोवचे खातीर आमी तुका अर्गां दिता त्या पासून आमी तुज्या कृपेचेर आनी तुज्या खाकोडचेर आमी पातीन आसा आनी आमच्या सगळ्याचेर कित्याक ह्या वेळार म्हाका आनी हांगा असल्या हरी एकल्या भाव भयणीक तुज्या आतां समर्पण दिता म्हणजे मनांत चिंतून तोंडांत तुवें उलोवचे पासून आनी तुजी सुत्रां तुवें घालच्या पासून हांव तुका अर्गां दिता बरी एक उतार सोंपेपणी समजूंक ती समजणी दिवच्या पासून ती अर्गां दिता उदाहरणा मुखांत विवरण दिवंक उदाहरणा मुखांत विवरण दिवंक फाव केल्ल्या की अर्गां दिता आनी हरी एक उतार अद्भुतपणांनी तीर करच्या पासून ती अर्गां दिता अशें तुज्या नांवाक महिमा जावं मागता हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफास आमेन 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 हालेलुया 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 प्रेज गॉड आमी आदल्या हप्त्यांत आमी शिकल्या आमच्या क्लासीर वादळा विशयांत आमी शिकून आसल्या आमच्या जिवितांत वादळा येतात तो आमकां अवकाश जावन आसा आमच्या जिवितांत त्या जाळा वादळा आयल्या वरवीं आमी चड आनी चड जेजूक वैयक्तीक रितीन आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक शकता आनी तो कोण जावन आसा म्हणल्यार सत आमकां त्या वेळार त्या वादळा वेळार मात्र ते उक्तावनाक येवचें जावन आसा सांगातच आमकां कळीत जालें आमच्या भितर कितें आसा ते वादळा वेळार ते मात्र उक्तावन येता आमी जायते फावटी देवाचे उतार आयकता सांगता पूण वीस जावन आमची परीक्षा जाता वादळा वेळार त्या दाळा वादळ आमच्या जिवितांत येता तेन्ना आमच्या जिवितांत म्हणजे आमच्या भितर कितें आसा भावार्थ आसा की भिरांत आसा की अविश्वास कोण आसा की हरी एक संगत ते वादळ आयल्या वेळार आमकां आमच्या भितर कितें आसा ते आमी वळखूंक शकता तितलेंच न्ही आमी शिकल्या खरी एका शिसांक फकत कळीत आसलें तो एक मेस्त्री तो शिकोवनदार अद्भुत आश्चर्य करतलो ते जाला
त्या वादळामध्ये ते गेले की ते त्यांनी शिकले प्रायोगिक रितीनं त्यांच्या जिवितांत घालताना त्यांच्या जिवितांत आयल्या वाऱ्या वादळा वेळार ते जाणा जाले व मिस्त्री मास्त न्ही दर्याकावयर अधिकार असलेलो रस्त्यार म्हणले त्यांनी सत ओळखून घेतले. तस प्रमाणे आमच्या जिवितांत कष्ट वादळ येताना जर तर आम्ही जेजूच्या त्या एक पोटांत असल्यार आमच्या जिवितांत देवाचो उद्देश कितें या त्या वेळार देव कितें म्हणल्यार आमी वैयक्तीक रितीन आणि चड रितीन आमी अन्योन्य रितीन आमकां वळखूंक एक तो एक अवकाश संदर्भ जावन आसा. फकत ताच्या एकवटांत असलेल्या वेळार मात्र जर तर आमी आमच्या लोक या संवसाराचे एकवट असल्यार खंडी जावन आमच्या जिवितांत वादळांत आमी नासाच्या वाटेक वतले हांव. आमी आतां मुखासून पळया आमी लास्ट आमी शिकल्या आनी आमी पळया देवाच्या उतरांत देव आमकां कितें शिकयता त्या उतरांत आमी लाजरा विशयान आमकां कळीत आसा. लाजरस आनी मरियेचो आनी मार्ताचो जेजूक व्हरतो मोग आसलो. जेजूक कळीत जाल्ले लाजार पिड्यात असल्यारय तो आनीकी 2 दीस फाटी रावलो आणि त्याचो उद्देश जावन आसलो की कित्याक म्हळ्यार सॉरी कितें म्हणटात मार्ता आनी मरियेक चड आनी चड तांणी येदोळ म्हणसर जेजूक एक तो काय म्हणटात पेकोंडार भलायकी दितालो म्हणून समजून आसले पूण जेजूक कळत करूंक जाय आसले चड आनी चड रितीन तो कोण जावन आसा ताचे वरती सकत आनी वरती पदवी ताका दाखोवंक जाय आसले. त्या देखून तो जाण आसुनूच तो त्या जाग्यार 2 दीस वेळ करून गेलो. कित्याक म्हळ्यार जर तर तो लाजारास मरच्या पयलेच गेल्लो तर फकत ताका पिडे जावन गुण करता आसलो. पूण आता मनशाक कितें असाध्य आसा करूंक जायनाटले मनशा वरी जायनाटले हरी एक संगती देवाक करूंक देव करूंक शकता म्हणल्यार सत ताका उगडापे करूंक जाय आसले. त्या देखून तो जण आसुनूच 2 दीस फाटी रावलो. त्या देखून आमी देवाच्या उतरा मुखांत आमी शिकया. आमी बायबल सारकेर उजवांव 11 अध्याय पहिली वळ जावन पळया आमी. Praise God. Praise फक्त बेतानियांत लाजार नावाचो कोण एकलो पिड्यान पडलो. मोरी आनी तिची बहीण मारता थंय जियेतली. मुखार वाची गे. चार मस्तर वाचपो. मोरी म्हळ्यार सोम्याच्या पायांक सुगंध तेल माकून आपल्या केसांनी ताचे पाय पुसली ती. वायटान पडलो लाजर मोरियाचो भाव. सोम्या तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून बहिणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर ऐकतच जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा. प्रेज गॉड. पळया हांगा बेतानियांत लाजार नावाचो एकलो पिड्यान पडलो. मोरी आनी तिची बहीण मारता तेजी येताली. मोरी म्हणल्यार सोम्याच्या पायाक सुगंध तेल माकून आपल्या केसांनी ताचे पाय पुसली ती. वायटान पडलो लाजार मोरयेचो भाव. सोम्या तुजो मोगाचो इस पिड्यान आसा म्हणून बहिणींनी जेजूक सांगून धाडले. आमी आतां वडलो आमकां सांगल्या बरी आमी हरी एक आमकां कळीत आसा जेजूक मोरयेचो मार्ताचो लाजाराचो मोग आसलो. तो तांच्या घरा वेतालो पूण हांगा ताका खबर आयली तुजो मोगाचो इस पिड्यान आसा म्हणून ताका बहिणींनी जेजूक सांगून धाडले. आता देला जेजू कितें म्हणटा पळया ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडोवची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा. पळया ही एका रितीन बेजाराची खबर जाल्यार जेजू कितें म्हणटा हांगा ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडोवची आसा. तितलेंच न्हय देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा.
म्हळ्यार जेजू समस्या वेळारी असाध्य जाल्ले या कितें पळयता पयलेच तो ह्या वेळारी ह्या घडीच्या वेळारी उलोवन आसा त्यांनी मरणाची या पिडेची खबर आसा म्हणून आयल्यारी जेजू म्हणटा हेच्या वरवीं देवाक महिमा जावचेर आसा ताच्या पुताकी महिमा जावचेर आसा याच प्रमाणे जेजू आज आमकां शिकयता आमच्या जिवितांत कष्ट या पिडा येताना आम्ही कंगाल जाऊ नजो आम्ही त्या वेळार देवाची महिमा उजोडाची गरज आसा त्या समस्या वेळारी त्या वादळांती आम्ही देवाची महिमा पळोवचे व्यक्ती जायचे म्हणून देव या जेजू आमकां शिकयता त्या देखून सडावर जावन आमच्या जिवितांत कष्ट समस्या येताना आम्ही कोणा बरी उलयता जेजू बरी उलयता की आता जेजू म्हणालो जेजू खबर म्हणली तुजो इश्ट मोगासो पिडेंत आसा भयणींनी ताका सांगून धाडले पूण जेजू ही आयकून ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही तिचे वरवीं देवाची महिमा उजोडची आसा देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोंक आसा म्हणटा त्या वेळार जेजू बरी आमी आमच्या जिवितांत समस्या येताना आमी कितें उलयता त्याचेर वदून आसा आमच्या जिविताची फलितांश केदळाय जेजू सडावात जाग्यांनी तुम्ही पळया कितें तो उलयतालो म्हळ्यार कितें आयकला त्या विशयांत उलयनाटलो कितें ताका पळोवंक जाय या कितें ताणें दळूस केला ते संगती विशयांत उलयतालो आमकां हांगा कळीत आसा जायराची धूव मरण पावली त्या वेळारी जायरा जेजू लागीं आयलो आनी तो म्हणालो तूं येवन तिचे रात दवर बरी जातली आनी वेळ उतारतस ते कितें जालें म्हळ्यार बरो खबर आयली जायराक आनी मेस्सीक दोसचें नाका ती मेल्या पूण जेजू ते क्षणस कितें आयकला ताचेर गुमान करिना या गणने करिना आनी जायराक म्हणटा तूं कांय भियेनाका तूं सत मानल्यार पुरो आनी तितलेंच न्ही ते गेल्या वेळार जेजू म्हणटा तो ती न्हिदल्या म्हणटा सक्कड आसतात म्हळ्यार जेजू केदळाय कितें दोळ्याक दिसता ते समस्या उलयना समस्येक पर्यार आनी तितलेंच न्ही त्या वेळार महिमे म्हणटात देवाची महिमा तो दाखोवंक अशें येता आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी चलवता कित्याक म्हळ्यार आमकां दोळ्याक कितें दिसता आनी कोणें कितें सांगलां त्याच विशयांत आमी उलयता पळय हांगा भयणीन येवन खबर दिली पूण त्या विशयांत तो उलोवना तो म्हणटा ही पिडा देवाक महिमा दिवचे खातीर आयला म्हणटा देवाची कितें म्हणटा खबर आयकता ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडूंची आसा म्हणटा जायते फावटी अनेक आमी सूख समजता आमच्या जिवितांत पिडा आयल्या वरवीं आमी देवाक लागीं येता या कश्ट आयल्या वरवीं पूण तसो अर्थ त्या बरी न्ही त्या वेळार केदाळा आमी देवाच्या उतरांतय एक जावन आसता एक कोटन आसता आनी कोणा मुखांत जावन करूं त्या वेळार जेजून आमकां कितें केलां ती बरी खबर मेळ्ळ्या वरवीं ती सुवार्ता मेळ्ळ्या वरवीं आमी ती भावार्थां स्विकार केल्ल्या वरवीं ते उतार आमी उसारल्या वरवीं आनी नियाळ केल्ल्या वरवीं ताचे परिणाम जावन त्या समस्या जावन आमी पिडेतान आमी भायर येवचे जावन आसा पिडा आयल्या वरवीं देवाक महिमा जायना पिडेंत आमी देवान कितें शिकयलां ताच्या उतरां मारिफात पवित्र सत्यान आमच्या जिवितांत कार्य रुपाक घाल्ल्या वरवीं देवाची महिमा ती उगडापी जावची जावन आसा पूण हांगा जेजू म्हणटा हे मरण हाडच्याक न्ही तिचे वरवीं देवाची महिमा हांगा देवाची महिमा उजवाडोवंक आसा कित्याक म्हळ्यार केदार आमी सत मानता आमचे देशातलो अविश्वास आमी काडटा आमचे देशातले ना बक्षण आमी काडटा आमचे देशातले कोर्सान आमी काडटा आमचे लज गर्व अहंकार आमी सोडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत देव आसाध्य जाल्ले मनशाक साध्य करूंक शकता हेचे वरवीं देवाची महिमा आनी देवाच्या पुताक महिमा जावची आमी पळयतले त्या देखून उडास दवरी आमच्या जिवितांत कितें समस्या येताना या कश्ट येताना या परिस्थिती आमी उलोवची न्ही हे दळस देवान ताका कितें पर्याय दिला देवाचे उतर आसा ते आमी उलोवचे गरजेचे जावन आसा जर तर आमकां ती सता कळीत ना जाल्यार खंडीत जावन आमचे विरोध आयिल्ले वादळा वरवीं आमचे जिविताचे नाश आमीच आपणावन घेता त्या देखून आमी उडास करुया केन्नाय आमच्या जिवितांत वारे वादळ कश्ट समस्या येताना कितें म्हाका भोगता कितें म्हाका दिसता परिस्थिती वयर आमचे गमन वचचे न्ही
ताच्या बदलाक आमी जेजूच्या एक वोटार रावून जेजून कितें आमचे सोद केला ते उतार उसारून नियाळून ताचे वरवीं ताचे मरिफात आमी जैत वरचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया तुम्ही बायबलार खंयच्याय जाग्यार पळयल्यार देव केदाळाय कितें दोळ्याक दिसता ते उलयना, कितें ताका पळोवंक जाय ते उलयता. आमकां कळीत आसा उत्पत्ती ग्रंथार आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली, पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली, आदी सागराचेर अंतर बरो नासलो आनी दैवीक वारे उदकाचेर मारताले. इतले देवा मुखार जायते समस्या असले, काळोख असलो, निराकार असली, रिती असले जाल्यार कितें दोळ्याक दिसता ते ताणें उलोवना. ताच्या बदलाक ताका कितें पळोवंक जाय ह्या येदोळसून ताणें आत्मीक संवसारांत कितें पळयलां ते उलयलें. ताचे परिणाम जावन तो म्हणालो उजवाड जावं. केदाळा ताणें तो उलयलो की ते आत्मीक संवसारांतलो उजवाड ताच्या दोळ्या मुखार आयलो. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी देव आशेता आमी कितें आमकां पळोवंक जाय तें आमी उलोवचें गरजेचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा आमच्या उतराक सकत आसा, जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसा. आमी काल उलयता ताचे फळ आमच्या जिवितांत येवचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी उलोवचे उतरा वरवीं कितें जाता म्हळ्यार आमी देवाक अडखळ करता आमच्या जिवितांत ताची महिमा पळोवंक. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा इस्रायल प्रजा देवाक पुरपुरली आनी आमकां कित्याक ह्या जाग्यार हाडून आयलाय ते आमकां बरें बरें खावंक आसलें तशें म्हणाले पुरपुरली आनी ताणें पुरपुरले देखून देवा विरोध उपराटले देखून ताणें कितें उलयलें त्या प्रमाणे हाराण्यांत तांणी जालें म्हणटा थोडे जायते जण इस्रायल प्रजा मराजे पडले आनी फकत जोशुआ आनी कालेब आनी ताच्या सांगात्या मात्र ते बसयल्या गांवाक वचोंक फावो जाले. आमी थोड्या फावटी आमकांच कळीत आसा आमी एक प्रवादी जावन आसा म्हणून. आमी कितें उलयता त्या उतराक सकत आसा. खंयचेय उतार जावन दी ते आमच्या जिवितांत तसो वेळ येताना फळ हाडटा. त्या देखून आमी जागृताय करूंक आसा. केन्नाय आमी कितें उलयता ताचे फळ आमच्या जिवितांत येवचें जावन आसा. जर तर आमी देवाचे उतरा प्रकार स्वताची उतरां ह्या जिविताची उतरां उलयल्या तर ताचे फळ आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकतले. जर तर आमी देवाचे उतरां विरोध ह्या परिस्थिती कितें उलयता ते उलयल्यार ताचे फळ आमच्या जिवितांत येवचें जावन आसा. त्या देखून उडास धरया आमच्या जिवितांत कितें निसंगत आसा, ह्या दोळ्याक कितें दिसता ती बदलूंची सकत त्या उतराक आसा. केदाळ आमी देवाची उतरां उलयता त्या उतराक अधिकार आसा हरी एक बदलूंक. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा सगलो संवसार देवान उतरां मरिफात रचलो जावन आसा. हरी एक आमकां दोळ्याक दिसता ते हरी एक दोळ्याक दिसना त्या संख्येत जावन आयलेले जावन आसा. कित्याक एक सिंपल सांगचें तर देवान त्या अंजुराच्या रुखाक शिराप घालो आनी तो मुळा जावन सुकलो. अंजुराच्या रुखांनी ताका काय म्हणटात विधेय जायचे आसले. कित्याक म्हळ्यार त्या उतरां मरिफात देवान ते रचले जावन आसा. त्या देखून हरी एक सृश्टीक हरी एक मनजातीक हरी एक ते देवाच्या उतराक खाल जातात. आमकां कळीत आसा दानियेलाच्या बुकांत दानियेलाच्या शिवाच्या त्या दोलींत घालतना शिवानी ताका कितें बाधा करूंक शकूना. कित्याक देवाचो हात आसल्या वरवीं देवाची सतत पदवी आसल्या वरवीं हरी एक ते जाल्ले जावन आसा. इवन शद्रक मेशक अबेदनेगो ते उज्यांत गेल्यार तो उजो तांकां बाधाक दिवंक शकूना. त्या देखून उडास धरया कितें आमकां दोळ्याक दिसता त्यो संख्यो त्या वस्तू बदलूंक त्या उतराक सकत आसा. त्या देखून आमचे झुजू आत्मीक जावन आसा. कित्याक दोळ्याक दिसनाटले आमी जायते फावटी आमकां दोळ्याक कितें दिसता आमच्या पांच इंद्रियाक कितें बघता त्या प्रमाणे आमी मेटा काडल्या वरवीं आमच्या जिवितांत आमी सलवानी आमी अनुभव करता. तसो अर्थ आमच्या पंचेंद्रिय प्रमाणे चलचे सूख म्हण न्ही. केदाळा आमची पांच इंद्रिया देवाच्या उतरां विरोध कार्य करता जाल्यार तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी वगडयता. केदाळा जर तर म्हणजे पांच इंद्रिया देवाच्या उतराक साकार दिता जाल्यार खंडीत जावन ती आमी बरेपण पळोवंक शकता. त्या देखून आमच्या हरी एका इंद्रियाक आमी बाबाचे दृश्टेन तरबेत करचे गरजेचे जावन आसा.
तेन्ना मात आमच्या जिवितांत ते देवाचे बरेपण देवाची महिमा आमी पळोवंक शकता कित्याक आमकां कळीत आसा आमी आदल्या शिकल्या वारें वादळ आयल्यारी त्या तारवा भितर त्या दोनी भितर उदक आयल्यारी जेजू सुकाणाचेर विशव घेवन असलो या न्हीद घेवन असलो कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा तो कोण म्हूण ताका पयल्यान कळीत आसले बापा ते ताका संबंध असलो तो एकवट असलो आनी ताचे भविश्य ताका कितें म्हूण कळीत असलें कित्याक ताचें मरण वादळा वरी येवंक साध्य ना कित्याक देवान कितें निर्मेला त्या क्रुसाचें मरण ताणें मरें जें आसलें ताका खरी कळीत आसल्या वरवीं संवसाराच्यो खंयच्योय संगत्यो ताच्या वयर जैत व्हरूंक शकनात तरी एका वयर तो ताणें जैत वेल्ले जावन आसा त्या देखून जेजूय आज आमकां शिकयता देवानी आमकां ताच्या सारक्या रुपाचो रचला त्या देखून ताणें दिल्लो तस्सो अधिकार आमी उपयोगूंक जाता आनी तो केदाळा तो एक्टिवेट या फळादीक जाता म्हळ्यार केदाळा आमी चड आनी चड ताच्या त्या एक पोटान आसता आमकांच ताच्या मुखार ल्हान करता म्हळ्यार आमचे सत्तेचेर वंदून न्ही ताच्या सत्तेचेर वंदून आमी जियेता ताका म्हणटात कृपा केदाळा आमच्या अस्कतायेचेर आमी आसता केदाळा मात आमी ताच्या कृपेचेर वंदून जियोंक शकता जायते फावटी आमी आमच्या सत्तेचेर येता केदाळा आमी गर्वान पडटा अहंकारान पडटा आनी ताचे फलितांश जावन आमच्या जिवितांत जायते निराशपण या आमी कितेंय केल्ले बऱ्या तरान ते पोंदा पावना केदाळा हांव अस्कत म्हळ्यार देवाक हांव समर्पण दिता देवाच्या सत्तेर वंदून आसचें म्हळ्यार ताच्या कृपेचेर वंदून आसचें केदाळा ते कृपेचेर हांव वंदून जियेता आनी केदाळा मात्र म्हज्या जिवितांत अलौकीक या साध्य जाल्ले साध्य जावचे हांव म्हज्या जिवितांत पळोवंक शकता प्रेज गॉड त्या देखून हांगा जेजू म्हणटा ही पिडा ताका मरणाच्या न्ही तिचे वरवीं देवाची महिमा उजोडोवची आसा देवाची महिमा आमकां महिमा म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कळीत आसा की ते आमकां दोळ्याक दिसना ते आमच्या दोळ्यांनी पळोवंकचे जावन आसा एक्झाम्पल आतां जर देव आमच्या दोळ्याक दिसना केदाळा एक व्यक्तीक देवाचे उतार आयकतना या कान उगडले त्या दोळे दिसले या भलायकी ताची बरी जाली केदाळा कितें जाता देव दिसना पूण ताच्या वरवीं देवाची महिमा आमकां दोळ्याक दिसची जावन आसा ताका म्हणटा आमी देवाची महिमा त्या देखून देव अशें येता आमी सदांच ते महिमेवंत जिवीत जे म्हणून ते महिमेवंत जिवीत जे जाल्यार ते जिजूतय दाखवाली सांगाता एक जावन रावचे एक पोटोन रावचे ते संपर्क निरंतर असचे गरजेचे जावन आसा तेन्ना मात आमच्या जिवितांत हरी एका फावटी ते अलौकीकपण ते बरेपण देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक आमी शकतले प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी उदास या हरी एक जाल्ले आखेर म्हूण आमी चिंतचे नाका आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी थोड्या फावटी या निर्धाराक येता जायते फावटी आमी अर्द्यार हरी एक कामां सोडटा मुखारले आणता आमी मुखार वाट दिसना म्हूण चिंता पूण देवाचे उतार आमकां तशें म्हणना देवाचे उतार आमकां सांगता देवाचे उतार आमच्या पावलाक दिवो आनी आमच्या जिणेचो उजवाड म्हणटा आमकां कळीत आसा एक ल्हान दिवो रातीच्या वेळार पेटयल्यार सगळो उजवाड दिसना फकत खंय आसा त्या जाग्यार मात्र तो उजवाड दिसता त्या रितीन देवाचे उतार म्हणटा देवाचे उतार जावन आसा म्हज्या पावलाक दिवो केदाळा त्या दिव्याक सांगात आमी मेटा काडटा म्हणजे ते दिवो आमकां इल्लो उजवाड दिता ते उजवाडांत आमी एक एक मॅट काडून मुखार येता तेन्ना देवाचे उतार मुखार सांगता म्हज्या जिणेचो उजवाड जावंक वता केदाळा हांव ती मॅट काडून मुखार मुखार वेता तेन्ना म्हज्या जिवितांत उजवाड जाता म्हळ्यार एक एक करेक्शन करता त्या उजवाडा प्रमाणे ते उतार कितें सांगता म्हणजे करेक्शन करता आनी एक मॅटा मुखार काडटा जाल्यार आनी हांव दुसरें मॅट काडूंक शकता त्या ल्हान ल्हान मॅटा कांड मुखार येतना म्हजे जिविताचो उजवाड म्हणटा म्हजें जिवीत बदलता नवें जाता त्या रितीन जावन आसा आतां एकलो व्यक्ती चिंतया हांगा जावन बॉम्बे येता म्हूण चिंतया बॉम्बे तो बसर बसतना ताका बॉम्बे हांगा जावन दिसना केदाळा तो रातीक पॉयंट करता या दनपारा जावन पॉयंट मुखार मुखार येता कितें उजवाड दिसता मुखार मुखार गेल्ल्या वरवीं तो निमाणे ते अंताक पावता तो सांगूंक जायना आतां म्हाका बॉम्बे दिसना म्हाका मुखार वचूंक जायना कशेंचें केदाळा तो वाटेर समकता रात जावन दी दीस जावन दी त्या वाटेर मुखार मुखार वेताना त्या उजवाडाक
ताका खंय पावूंक आसलो त्या जाग्यार तो पावता. त्याच रितीन आमी देवाचे उद्धार खण घेताना आमचे ते भितरल्यान ते पयले बदलावन हाडटा. त्या जाणा आमी चड आनी चड त्या उतरां सांगाता वेळ करता जावन देवाक की जाय आमचे भितरले चिंतवण करूंक, भितर करेक्शन करूंक. ते जाणा चड आनी चड मापान आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे ते चिंतवण करता आनी करेक्शन करून आमी मुखली मेटा काडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत भितरले बरेपण जाल्ले आमकां ते सगळे पळोवंक मेळना. तशें एक बी मातशें गेल्ले ताच्या भितर किर्लो प्रेज गॉड भितर ते जाल्यार एक बी मातयेन गेल्ले ताचे काम भितरल्यान आराम करता आमकां ते दोळ्याक दिसना पूण तो वेळ येताना ते किर्लोन जड जावन व्हड जावन फळ दिवंक शकता. त्याच प्रमाणे आमी देवाच्या एकवटान मेटा काडटाना देवाच्या उजवाडांत आमी ते मेटा काडटाना ते भितर जावनचे बदलावन आमकां भायल्यान दिसून येना त्या क्षणस तो वेळ येताना भितरले आंतरीक परिवर्तन जाल्ल्या वरवीं ताचो परिणाम क्रमेण मुखल्या जिवितांत मुखल्या अंताक या मुखल्यान आमकां दिसून येवचे जावन आसा. त्या देखून आमी उडास धरया देवाच्या एकवटांत रावचे गरजेचे जावन आसा. जर तर ते एकवट ना आमच्या जिवितांत इन्स्टंट जायचे म्हणल्यार जायना खंयचेय. आतां पळया जायते फावटी आमी चिंतता थोड्या फावटी आमी मागण्या घेता आमकां हरी एक तक्षणच जायचे म्हणून आमी पळयता. पूण तस एक व्यक्तीक काले म्हणे एक समस्या येयला आमी चिंतया तो दाक्तेरा लागीं येता आनी दाक्तेर ताका टेस्ट कर म्हणटा तुवें 1 म्हयनो बेड रेस्ट करीचे म्हणटाना तो ताचे प्रोसिजर तो कितें सांगता ते पाळटा की ना खंडी जावन तो पाळटा पैकी. त्याच रितीन देवाच्या उतरान पळोवन आमी कितें म्हणटा आमकां हरी एक तक्षणच जायचे मागले आतांच मेळाचे. पूण देव दिवंक शकता उडास धरा देवाक आसत जाल्यार कितेंच ना. पूण देव आशेता कितें म्हळ्यार पयल्यान पयले आमचे भितरले नर्ते बदलाचे आमचे भितरले जिवीत बदलाचे ते तो आशेवन आसा. कित्याक ते जाल्यार ते बदलावन येता तेन्ना मात्र कितें ताणें आमकां बसयलां आमच्या जिवितांत सारक्या मापान ते उपयोग करूंक जाता. आमी जायते फावटी आमी शिकता जुजेच्या जिवितांत जुजे एक वर्तो एक दाखलो जावन आसा. ताच्या जिवितांत ताणें हरी एका रितीन ताका तिरस्कार मेळ्ळो हरी एक ताचे विरोध आसलो त्या वेळार बायबलांत खंय उल्लेख ना ताणें कोणा विरोध कितें उलयला ताचे विरोध कितेंच उल्लेख ना. ताच्या बदलाक तो हरी एका रितीनी देवाक मानवून चल्लो म्हळ्यार हरी एका रितीन तो ट्रेन जाल्लो शिकलो त्या संदर्भांनी ताचे ते असले नर्ते ताणें करेक्शन केल्ल्याचे परिणाम जावन तो वर्तो मनीस जालो आनी ताच्या अधिकार आयल्या वेळार ताका भावा विरोध जावंक बरो या पतिव्रत बायल्या विरोधी तो अधिकार उपयोग करीत आसलो पूण ताणें करूना. ते दाळा जाता म्हळ्यार आमी चड आनी चड त्या जेजूच्या एकवटांत त्या दाखवली सांगात एक जावन असल्या वरवीं ते संबंध असल्या वरवीं ते निरंतर असल्या वरवीं तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत ते काय म्हणटात करेक्शन या चिंतवण करूंक शकता. ताचे फळ जावन आमी मुखल्या अंताक वचोंक शकता. देवी आशेता आमच्या जिवितांत रेखवटी निरंतर ताचे एकवटान आसूं. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. त्या देखून देव आमकां केदाळाय ताचे भुरगीं जाल्ले आमकां तो कशें ह्या संवसारांत जियेलो तसो पोवतो त्याच प्रमाणे आमी जियेचे म्हणून तो आशेता. त्या देखूनच ताणें आमकां जायते संगत्यो आमकां ताणें शिकयल्यात. अंजुराच्या रुपाक म्हणालो कोणी या अंजुराच्या रुपाक असो उमटोन दर्यांत वचून पड म्हूण सांगून आपल्या अंतस्करण दुबावन ताणें कितें सांगलां ते सत मानल्यार ताणें सांगलेले बरी जातले. आनी ताच्या मुखली वळ म्हणटा पयल्याची देवाचेर भावार तूं दवरा आनी देवा सारके सो भावाक म्हणटा तुमी देवा बरी उलोवंक शिका. देव कशें उलयलो त्या प्रमाणे तुमी उलया. कित्याक देव ताच्या भुरग्यांनी ताच्या बरी आसाचे म्हूण आशेता. त्या देखून जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलो जाल्यार तो कोण म्हूण ताका कळीत आसलो आनी देवा बापान कितें ताका अधिकार दिल्लो हरी एक ताणें उपयोग केल्लो. ताचे परिणाम जावन ह्या संवसारींत एक सलवण्याचे जिवीत जियेले बरी दिसल्यार पूण ताचे भितरले आत्मीक सत तो कळीत असल्या वरवीं ताच्या मरिफांत आज सगळो संवसार बचाव जाला. कोण ताका सत मानता. जेजू आयलो फकत उडास धरया क्रिस्तांव धर्मा पासून मात न्ही सगळ्या संवसारा पासून तो आयलो जावन आसा. पूण जो कोण ताका सत मानता तो हरी एकलो बचाव जाता. कित्याक देवान संवसार असो मोग केलो. खाली आमचो क्रिस्तांव असो न्ही
रोमन कॅथलिक असो न्ही त्या धर्म असो न्ही असो न्ही सगळो संवसार असो मोग केलो की कित्याक सारका सत म्हणटले कोणाचो नाश जायना जोंच्या बागार ताका जिवीत मेळटा पसून त्या देखून देव काल आमचो मात हर एकलो असो देव जावन आसा सगळ्या संवसारांतले हर एका रचने असो हर एका मनशा कुळा असो हर एका जाती खाती असो हर एकलो असो देव तो जावन आसा त्याच तर त्या देवान आमकां हर एक रस्ता जाल्यार जर तर कोण आमचे विरोध येता त्या व्यक्तीक थंड करूंक शांत करूंक तो शकता त्यातून उडास या त्या देखून देवाचे उतार आमी कालच्या पुढच्या वचपान आमी पळयलें भियोनची गरज ना ते गिरबूच्या प्रास तुम्ही कितल्याकी उत्ती म्हणटा त्या गिरबूचे ल्हान जाल्यार देवाक विसर पडना म्हणटा देवाचे उतार इतलो ल्हान जाल्यार देवाक हर एक कळीत आसा कशें म्हणटा देवाचे उतार हर एक आमचे केस ताणें मेजून दवरल्यात ताच्या की वर्ती तर आमचो विसर ताका पडात की बिलकुल पडना हर एक काय म्हणटा मायन्यूट हर एक विशय तो सूक्ष्म रितीन आमच्या विशयान जाणा त्या देखून आमी भियोनची गरज ना आमी आमच्या गोवळ्या तेही आमच्या खऱ्या दाखोवले साई एक जावन रावया तेन्ना आमच्या जिवितांत कितें पुरो जावंक आसा देवाची योजना आसा ते आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करतले आनी देवाची महिमा आमी पळयतले प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखार या आमी मुखार जेजूक मार्ताचो आणि तिच्या बहिणी मरियेचो लाजाराचो मोग असलो तरी लाजर पिड्डेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू असलो तेच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो प्रेज गॉड पळया हांगा देवाचे उतर क्लियर म्हणटा जेजूक मार्ताचो आणि तिचे बहिणी मरियेचो आणि लाजाराचो मोग असलो तरी लाजार पिड्डेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू असलो तेच सुवातेर 2 दीस रावलो म्हणटा देवाचे उतर पळया आता जेजूक मोग असलो जाल्यार तो 2 दीस कित्याक फाटी रावलो प्रेज गॉड हालेलुया आता मोग असले व्यक्ती तक्षण देतात की फाटी रावतात रक्षण वता पूण हांगा जेजू म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा ताका खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू असलो तेच सुवातेर 2 दीस रावलो प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय हांगा 2 दीस जेजू फाटी रावंक कारण कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत असले एंड केदाळे उडासोरीचे जेजू हर एक अंतीम काय म्हणटा निर्धार फलितांश पयलेच कळीत आसा कितें जाता हर एक तो जाणा पूण हांगाय ताका कळीत आसा पूण ताका दाखोवंक जाय असलें अनेक रितीन येदोळ म्हणसर मार्ता जावं दी लोक या शिस जावं दी जेजूक फकत चिंतले हर एक जाल्यार जीव असताना तो सारखे करूंक शकता पिड्यासता गुण करता दीस नासल्यार दीस येता तोंड्यांक सोलाशे करता मोन्यांनी उलेशे करता म्हणून त्या रितीन चिंतून आसले आता एक्झाम्पल दिवचे जाल्यार आता आमी धाकटेरा लागीं एका काय म्हणटा व्यक्तीक जीव असताना वेल्यार तो कितें करूंक शकता इल्ले काले मनीक ताका जाणा ताच्या जाणवायेन काले तो शिकला त्या प्रकारे उपयोग करणं जर तो थोड्या पटी जावंक की जायना ते दुसरो विशय पूण जीव नाटल्या व्यक्तीक वेल्यार कांय करूंक शकना पूण हांगा विशय कितें म्हळ्यार जेजूक कळीत आसतना तूं जाणा आसनूच तो 2 दीस फाटी रावता कित्याक म्हळ्यार आमी ओडलो जेजून पयले उतार सांगले ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही ताच्या मरिफात देवाक महिमा हाडच्या खातीर ती महिमा लोकांनी कळी जायचे आमी कोण म्हणून जाणा जायचे हांव तांकां चड आनी चड रितीन त्या देखून आमी उडास दवरया आमच्या जिवितांत थोड्या पटी कश्ट येताना देव आमकां ते येवंक सोडटा कित्याक म्हळ्यार तातूंत आमी देवाची महिमा पळयचे म्हळ्यार आमी त्या एकवटान रावून चड आनी चड देवाच्या उतरांत वेळ कसो त्या समस्येंतल्यान भायर येचे म्हूण अशें येता आतां एक्झाम्पल पळया चिंतया आमी जर तर जेजू लाजरस जिवंत असताना गेल्लो तर ते वचून ताका गुण करता आसलो तातूंत कितल्या मापान जाणा जाती आसली तरी एकल्याक कळीत आसले जेजू पिड्याक गुण करता तरी एक पिड्या काय म्हणटात पिड्यासांक बरे भलायकी दिता म्हळ्यार हर एकल्याक कळीत आसले पूण देवा जेजूक जाय आसले आनी चड मापान तांणी जाणा जायचे म्हळ्यार आनीक सांगचे तर मनशाक कितें असाध्य या करूंक जायना ते हर एक संख्यो मनशाच्या हाता भायर आसल्यो देवाक करूंक
साध्य जाता म्हणले एक सत कळी जावचे खातीर जेजू जण आसून सो 2 दीस फाटी आयलो. जायते फाटी आमच्या जिवितांनी आमी चिंताव जायते फाटी देवान आमचे काजार तुटे नाटल्या बरी रावे येत असले कमी जावन रावंक शकता तो. म्हणजे भुरगे वायट जायनाटल्या बरी राखून वरीत असले, म्हणजे काम वसनाटल्या बरी पळयत असले. पूण देव अशें येता आमच्या वादळा वेळार समस्या वेळार आनी तितलेच न्ही आमी ताका एका वाटान मात्र आमी जाणा जाल्यार तो अशें येता आमी विविध भागांनी ताका समजत जाय तो कोण जावन आसा, ताची सकत पदवी कितें हे जाणा जायचे म्हणून गुंडायेन आमी ताका समजा जाय म्हणून तो अशें येता. त्या देखून आमी उडास धरया आतां जेजू तूं कळीत असल्यारी तो कळीत आसूनच हांगा देवाच्या उतारी क्लियरली म्हणटा मोग असलो तरी पिड्यान आसा म्हणली खबर मेळ्ळे उपरांत जेजू असलो तेच सुवातेर आनीकी 2 दीस रावलो. ताका कळीत आसा हर एक कितें जाता मुखार कितें जावचें आसा हर एक ताका कळीत आसा. ताका लोकांक या ताच्या शिसांक या मार्ताक या मरियेक आनी तेतल्यांक दाखोवंक जाय आसलें त्या देखून तो जण आसूनच थोड्या फाटी फाटी रावता. त्यात आमी आमच्या जिवितांत आमी आमच्या जिवितांत कित्याक म्हजें काम कित्याक जावना, कित्याक आनीक म्हाका भलायकी मेळना अशें जायते सवाल आसूं बरो. पूण देव अशें येता आमी चड आनी चड समस्यांत येता कश्टांत पडटा त्या वेळार देवाची सकत कितें म्हणल्यार आमी जाणा जाता. आतां एक्झाम्पल म्हज्या जिवितार हांवें टेस्टमेंट सांगलें म्हाका कोवीड आनी काले म्हणलें निमोनिया सांगात आसा म्हणलें. इवन म्हाका तें कळीत जावना त्या वेळार देवाच्या कृपेन म्हज्या बळांनी देवाच्या कृपेन. पूण त्या वेळार मागीर आतां चिंतो पडलो त्या वेळार देव असाध्य असले हर एक करूंक शकता. आमकां कळीत आसा निमोनिया येयल्यार तर कितल्याक आसा हे 2 सांगात येयल्यार कशें जायता. पूण देवाक असाद म्हणल्यार कितें आसना. ते जाणां आमी चड आनी चड ताच्या एक पोटान आसता एक जावन आसता आमच्या मोतीरी शांती समाधान आसता त्या भिरांतीची चिंता बी त्या वेळार आसा. हांवें सांगलें त्या वेळार म्हाका कितें भिरांत चिंता म्हटलें हांव चिंतलो मुखार वचून खाले करची गरज घालची ते चिंतन आसलो. कित्याक ते परत घालचे आमच्या सत्तेन न्ही तो खाले म्हणटा आमी देवाच्या उतरांत आमी चड वेळ करशिल्ले देवाचे कृपे काल ते आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्यान आमकां कुमो करचे जावन आसा. त्या देखून आमकां असाध्य जाल्ल्या वेळार असायक जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा आमच्या हर एका वेळार आसा तो त्या वेळार आमकां देख दिता ताच्या उतरां म्हणपाक. आमच्या मोर्तीक त्या परिस्थिती वयर गमन वचचें न्ही कितें देवान आमकां केलां ताचे एक पोटान जियेल्ल्या वरवीं त्या शांती समाधानेर तो आमकां उतरोवन त्या समस्येंतल्यान आमकां भायर हाडटा. त्या देखून निरंतर आमी देवाच्या उतरांत एक जावन आसचें गरजेचें जावन आसा. ना तर जाल्यार आमच्या जिवितांत केदाळा वारें येताले वादळ येताले आमकां कळीत जावचें ना. तो एक पोट संपर्क तुटल्या वरवीं आमी त्या वाऱ्या वादळांत आमी वळोन येतले. ताका देव अशें येता हर एका वेळार निरंतर ताच्या एक पोटार रावंक स्थिर रावंक ताच्या उतरांत विधेयपण दाखोवंक उतार उसारोवंक उतार नियाळोवंक ताच्या मरिफात देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवचे पसत. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके मुखार आमी उपरांत उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें येया आमी जुदेयाक फाटी या. शिस म्हणाले मेस्त्री आत्तां जुदेव तुका पात्रांक सोदताले आनी तूं थंयच फाटी वेताय. जेजून पळय हांगा आमकां कळीत आसा जेजू जेरुसलेमांत आसलो ते दाळा तो लोकांक शिकयतालो ते आपणा विशयांत ताणें उगडापे केल्ले पूण जुदेव आनी जायते जाणांनी ताका सत मानूना आनी तो देवनिंदा उलयता म्हणून फातरांक फातरून आसले. पूण त्या जाग्यार जावन तो परत फाटी आयलो. परत म्हळ्यार थंय जावन सुकोवन आयलो न्ही ताका सुकोवन आयलो. पूण आतां जेजू म्हणटा परत तेच जाग्यार या. हांगा असो पळय बेतानिया जेरुसलेमाक लागींच आसा त्या जाग्यार परत येता म्हणटा. आतां ताका शिस्त घाले म्हणटात मेस्त्री आतां जुदेव तुका फातरूंक सोदतले आनी तूं थंयच फाटी वेताय. पळया कित्याक जाता की जेजू थंय येता देवाची महिमा पळोवंक पूण आमी त्या रितीन वचोंक तयार रावंक की एका एग्जाम्पल आतां कोण आमी एका जाग्यार वायट केला आसतले या कितेंय केला वायट केला पूण जेजून थंय वायट करून हाडले पूण त्या जाग्याक आमी परत येता की
वसना वैगे पूण हांगा जेजू पळया जेजूक ते फातरावंक तांणी चिंतले त्या लोकां जो मध्ये तो आशेर पाशेर जावन चुकोवन आयलो परत त्याच जाग्यार तो पाठीवन वचून आसा कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमकां खंय आमकां खाले म्हणटात आमचे विरोध आसा त्याच जाग्यार देव ताची महिमा दाखोवंक अशें येता त्याच जाग्यार या त्याच व्यक्ती मुखार त्यामुळे सर या त्या देखून जायत्या फावटी आमी चिंता परत हांवें गेल्यार कशें जायत तें आमचें काम न्ही कित्याक म्हळ्यार देवाचें रक्षण असल्या वेळार कोणी आमचे वयर कितेंच करूंक शकना कित्याक हांवें वडोलूच सांगलें जेजूक कळीत असलें ताचें मरण खंयच्या रितीचें आनी तो कोण जावन आसा ताचो अधिकार हर एक बापाची संबंध ताका कळीत असल्या वरवीं तो परिस्थिती वयर दमान उरिना कितें देवा बाप कितें ताका सांगता ते तो करचें जावन आसा तशें आमच्या जिवितांनी आमी परिस्थिती कितें सांगता आनी कितें म्हाका भोगता लोक कितें म्हाका सांगता ताचे वयर आमी नदर वचचें न्ही ताच्या बदलाक देवाचें उतर कितें सांगता ते भावार्थ आसत म्हणून आमी मेटा गरजेचें जावन आसा जायते फावटी आमकां मनीसच अटकळ करतात मुखार वचून कित्याक थंय आमकां देवाची महिमा जावची आसता आमी कितें करता त्या वेळार आमचे बरेपण आमी म्हणटात आतां सिंपल एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आतां थोड्या फावटी आमी रेतीरेक या म्हणून एक निर्धार करता पूण सडन काल येता एक कोणी कॉल करून की अर्जंट साहेब हांव तुमच्या घरा येता राव आमी काय करता आमचे मोड आमी चेंज करता या कितेंय काले की कोणाचे एक पयसले मरण आसता तुमकां खबर येता काले करता तुमकां तेय वचून देवान कितें तयार केल्लें तुमी काले करतात ती खबर आयकून तुमचे काले करतात देवाच्या वाटेन मेटा करच्या बदलाक तुमचे पांचेंद्रिया संसार रितीन इमोशनल भावनात्मक निर्धार घेतात ताचे परिणाम जावन देव कितें करूंक तयार केल्ले ते तुमच्या जिवितांत उगडयतात जायते फावटी पळया तुमी आतां जायते फावटी आमी थोडे फावटी रेतीरेक थोड्यांक आपयता सांगता ना आमकां सडन सैरी आयली थंय वचूंक आसलें आमकां खासदार आसले ते आसले काले म्हण रिजन दितात कित्याक म्हळ्यार तांणी संसार रितीन भावनात्मक जावन निर्धार घेवचे जावन आसा तांणी जर तर तांकां तशें खरें व्हॅल्यू करता असल्यार जाल्यार मोल कितें करता असल्यार देवाचे उतराचे खंडी जावन कितें करताली पयलो स्थान त्या संगतीक दिताली मागीर तांचें काम करता आसली हांव सांगना की थोड्या फावटी आमी खंडीत जावन थोड्या संदर्भांनी करूंकूच आसा बट ताच्या वर्थ ते गरजेचें कितें म्हळ्यार आमी देवाच्या उतराक म्हत्व दिवचें जावन आसा कित्याक पयलो उपदेश जाल्यार म्हणटा देवा सम्मुख कसो वैगी देवा सम्मुख कसो म्हळ्यार पयलो स्थान ताका दिवचो हर एकाच्या की पयलो स्थान ताका दिवचें हर एकाक हांव कितें व्यक्ती जावन कितेंय जावन काले समस्या जावन ते समस्या परिहार खंय आसा देवा थंय आसा पूण ताचे एक पोटान ना जाल्यार ताचे सांगात आमी ना जाल्यार ते समस्या जावन आमी कशे भायर येवचे म्हणल्यार सवाल जायते फावटी आमी आमच्या स्वप्रयत्नान येता निमाणे आमी चलवता केदार आमी ताच्या सत्यान येता ताच्या ताच्या काय म्हणटात आजारपणान आमी वेळ करसिता ते जाल्यार ते गुडे दोंगर जावं पुरो आमच्या जिवितांतले समस्ये काले जाता मेणा बरी करगून येतात त्या देखून उडास धरया आमच्या जिवितांत आमी त्या जेजू बरी काले म्हणटात आमकां आमचे कितें देवाची महिमा आमच्या जिवितांत जावंक आसता अडकळ येताना आमी जागृत आसूंक आसा हर एक कोणी आमचे विरोध उलयता जाल्यार या आमकां कितें सजेशन दिता जाल्यार ताणें सांगचें देवाच्या उतराक ताळ पडटा की ह्या विरोधासा पळोवप आमचें गरजेचें जावन आसा कितें कशें जेजूक पेद्रून एक फावटी हें केलें तुवें ताका हांव तुका सोडिना वचूंक म्हणटा जेजू काले म्हणटा म्हणजे पयसर सयताना म्हणटा कित्याक म्हळ्यार देवाच्या योजने प्रमाणे जेजून ते हेचे गरजेचें आसलें मरण कुसार मरचें गरजेचें आसलें ताच्या वरी सुटका सोडून जावची गरजेची आसलें पूण पेद्रू आडयता भावनात्मक ह्या सैतानाच्या त्या चिंता ताचेर येवन सैतान ताच्या मुखांत उलोवचें जावन आसा पूण जेजूक ते कळीत जाल्ले त्या देखून जायते फावटी आमकां अडकळ येतात आमच्याच मनशां जावन उडासुऱ्या बैल्या मनशां जावन न्ही हांगा शिस म्हणटात ते गेल्यार तुका फातरायता तशें करता अशें करतात पूण जेजू म्हणटा आमी फाटी या कित्याक ताका तसो देय ताका शेवट कळीत आसले एक ताणें येदोळसो सांगलें कित्याक ताच्या उतराक आमकां कळीत आसा ताच्या उतराक सकत आसा ताणें येदोळसो म्हणलें ही पिडा ताका मरणाच्याक न्ही देवाची महिमा दाखोवच्याक आयल्या म्हणून ताणें येदोळसो सांगलें ही महिमा आतां कितें जावन आसा आतां शिस कितें करतात
तुका जुदव पात्रावंक सोदताले आनी तूं थंयच फाटी येताय जायते फाटी थोडे फाटी आमच्या जिवितांत आमचेच व्यक्ती भावार्थ वाडोवच्या बदलाक आमकां आमचे भितर भिरांत घालतात त्या प्रमाणे त्याचे भिरांतीच्या आत्म्यांत आमी जियेल्ल्या वरवीं देवाची महिमा आमच्या जिवितांत आमी उगडयता आमकां कळीत आसा हे जाल्यार आमी भिरांतीक मेटा काडटा जाल्यार आमी देवाक मानवना ते जाल्यार जोबाच्या जिवितांत अशेंच घडले आनी ते जाल्यार ते भिरांतीन मेटा काडले ताचे परिणाम जावन तो भुरग्यांक काले म्हणटात भुरग्यां पासून तो बलिदान भेटयतालो ताची भुरगीं बाळां हरी एक ताणें उगडायचे पडला कित्याक जोबी सांगता जे कितें हांव भियेता ते म्हाका घडता ते म्हणजे आकार देता ते म्हजेर येता म्हणटा ते देखून उडास धरया आमी देवाक मनवाची दर भावार्था वरवीं मात्र जर तर काही मनी आमकां भिरांत येता जाल्यार बेश्टावन येता जाल्यार उडास धरी जे आमी ते देवा जावन येवची न्ही देव ते दाळे म्हणटा तुमी भियेनाकात जर तर आमी एका सन्निवेश जावं जर एका व्यक्तीचे उतर जावन आमकां भंय येता जाल्यार आमी ते दाळा उडास धरीचे देव के दाळ आमचो भिरांतीचो देव न्ही भियासो देव न्ही देवाची उतारी सांगता देवान तुमकां भिवूंक करता तो आत्मो दिवंक ना बघा स्वनियंत्रित मोगाळ बळूंक आत्मो दिला म्हणटा तितलेंच न्ही बायबलांत उल्लेख केला की 365 च्या दिसड भियेनाका म्हणसो त्या देखून देव आमचो भियासो देव न्ही भंय येता जाल्यार उडास धरीचे हे उतार देवा जावन न्ही ह्या संवसाराच्या आदिपादी जावन आयले जावन आसा त्या देखून आमी उडास धरूचे आमकां देवान भियासो आत्मो दिवना तितलेंच न्ही देवाचे उतार सांगता आमचे भितर असलेलो आत्मो संवसारांत असले आत्म्या प्रास बलिश्ट जावन आसा त्या देखून आमी जर तर आमकां खंयचेय सन्निवेशांत भिरांत उपजाता जाल्यार भंय उपजाता जाल्यार एक उडास धरचे ते देव हातावन येना कित्याक देव भंय दिना देव म्हळ्यार मोग असले कडेन भिरांत आसूंक अवकाशच ना उडास धरया मोग असले कडेन बिलकुल भिरांत आसना जर भिरांत आसा जाल्यार आमकां ते देवाचे एक पोट ना संबंध ना आमी कितें फोटपाचे नासाव आमचे 5 इंद्रिया आनी संवसार कितें सांगता ताचेर आमी अवलंबून संबंध जर तर आमकां ते भिरांत च्या बदलाक आमचे ते धैर्य आसा जे भावार्थ आसा जाल्यार आमी जेजूचे एकवटान आसचे निरंतर गरजेचे जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखार प्रेज गॉड जेजून जाप दिली एक दिसाक 12 घंटे आसात नाही दिसा उजवाडा चलता तो मनीस आदळून पडना कित्याक ताका संवसाराचो उजवाड दिसता हांगा म्हणटा दिसा उजवाड एका दिसाचो उल्लेख केला एका दिसाक जिजून जाप दिली एका दिसा 12 घंटे आसात न्ही दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदळून पडना ते जाल्यार एक मनीस उजवाडाक चलता तो आदळून पडोवंक अवकाश ना कित्याक ताका सारके रितीन दिसता म्हणजे उजवाड म्हळ्यार जिजूस देवाचे उतार सामको उजवाड हांवें सांगलो देवाचे उतार आमच्या पावलाक दिवो आमच्या जिविताचो उजवाड ते जाल्यार आमी उजवाडान आसता उतरांत आसता एकवटान आसता ते जाल्यार आमच्या जिवितांत आदळून पडोवंक अवकाशच आसना कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता हांगा ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता म्हणटा पूण रातीक चलता तो आदळून पडटा कित्याक ताका उजवाड दिसना कित्याक रातीक चलता तो आदळून पडटा कित्याक ताका उजवाड दिसना म्हणटा एक्चुअली तुमी इंग्लीश बायबल वाचल्यार पूण रातीक चलता तो आदळून पडटा कित्याक ताका उजवाड दिसना म्हळ्यार ताचे भितर तो उजवाड ना म्हणटा नो लायट इन हिम म्हणटा लायट इन हिम भितर हांगा कित्याक ताका उजवाड दिसना म्हणटा त्यातून जर तर म्हजे ते उजवाड ना जाल्यार हांव देवाच्या उतरान मेटा काडिना ताचे एक कोटान ना जाल्यार थंडी जावन आदळून पडटा रात जायचे म्हूण ना दिसाक आदळून पडटा कळ्ळें की पूण रातीक चलता तो आदळून पडटा म्हळ्यार ते काळोख आसा जर तर म्हजे ते उजवाड ना देवाचे उतार म्हणल्यार ना तर म्हणजे ते काळोखच आसता ताचे परिणाम जावन म्हजे भितर उजवाड नटल्या वरवीं देवाचे उतार नटल्या वरवीं हांव हर एका संदर्भारी आदळून पडटा हे संवसार कितें सांगता त्या प्रमाणे करता म्हणजे 5 इंद्रिया कितें सांगता त्या प्रमाणे करता कोण कितें सांगता त्या प्रमाणे करता जर तर उजवाडान आसा जाल्यार देवाचे एकवटान आसले जाल्यार परिस्थिती वेळार देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे हांव मेटा कसो व्यक्ती जाता त्या देखून आमी उजवाडांत आसचे इम्पॉर्टंट कित्याक देवाचे उतार म्हणजे देव म्हळ्यार उजवाड ते उजवाड आसा ते काळोख आसूंक साध्यच ना काळोखाची कामां आसूंक साध्यच ना कळीत आसा एका रूमार काळोख आसल्यार कांय काम करीची ना उजवाड स्विच ऑन केले जाल्यार उजवाड आयल्या वरी तो काळोख धांवता कित्याक काळोखाच्या की उजवाड हाती वर्तो सुपिरियर जावन आसा त्याच्या की वर्तो कितेंच ना
काळोख असल्याकडे काल तुम्ही उजवाड गेल्यार पुरो तो काळोख तेका म्हाका भीत येता. तशें आमच्या जिवितांनी काळोख असल्यार या काळोखाची कामां असल्यार या वायट संवय असल्यार ना बोक्षाणे असल्यार कोटसान असल्यार आमी कांय करिना. देवाची उतरां चड आनी चड उलो आमी वेळ कशी ताच्या एक कोटान रावचे तो कितें सुचना दिता ताच्या उतरांत कितें सांगता आमच्या जिवितान आमी कार्य करपाक गरजे तेन्ना कितें जाता म्हळ्यार ताचो परिणाम जावन आमच्या भितर असलो अंधकार काळोख आमकां पयसन येता. आमी उजवाड जाता आमी उजवाडाची भुरगीं जाता. ताचो परिणाम जावन आमच्या जिवितांत कितले फातर असल्यार संवसारी रितीन आमी आदलोन पडना. त्या पात्रा वयर त्या पात्राक मस्तून आमी मुखार सरता. जर तर आमच्या भितर उजवाड ना जाल्यार त्याच पात्राक आमी आदलोन पडटा आनी आमचे जिवीत नासाच्या वाटेन येता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उगडास या आमी उजवाडांत आसचे गरजेचे जावं मुखार आमी इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें वचोन ताका उठय जाय. प्रेज गॉड. पळया हांगा पळया जेजू परत पळया तो मेला म्हूण सांगना फाल्यां म्हणटा आमचो इश्ट लाजर न्हिदला. पळया जेजून उलोवची उतरां पळया. आमी आमच्या परिस्थिती वेळार आमी कितें उलयता. आमकां कितें दोळ्याक दिसता तें उलयता की या आमकां कितें करूंक जाय कितें पळोवंक जाय तें आमी उलयता. आतां जेजू कळीत आसा तो मेला म्हणून जाल्यार जेजू म्हणटा न्हिदला. कित्याक त्या खरी एका वयर अधिकार असलो व्यक्ती जावन आसा. म्हळ्यार आमकां कळीत आसा न्हिदल्या व्यक्तीक उठोवंक जाता. पयलीं आतां एग्जाम्पल आमी लास्ट टायम दिल्ले ब्रदर जर तर एक आवय एक भुरग्याक उठयता जाल्यार त्या आवयक त्या भुरग्याचेर तिच्या न्हिदेचेर याक येता. कित्याक इस्कालाक वेळ जाता आनी जबरदस्त म्हळ्यार उठ उठ करून उठोवन फाल्यां करता त्या न्हिदे वयर ती अधिकार चलयता आनी ताचो परिणाम जावन भुरग्याक त्या वेळार इस्कालाक धाडूंक शकता. त्याच प्रमाणे हांगा जेजूक तांच्या न्हिदेर अधिकार आसा. जेजू कळीत आसा ताका एक मॉर्न म्हणल्यार अनेका रितीन एक न्हिदल्या बरी तो चिंता. न्हिदल्या मनशाक उठोवचे. आता पळय एक व्यक्ती समा पळो न्हिदोंक गेल्यार एक तो मेल्ल्या बरी त्या तो उठता त्या जाग ताचे आपणाचें काम करता. त्याच प्रमाणे जेजू हांगा न्हीद म्हणल्यार मेल्ल्या व्यक्तीक न्हिदेक समान करता. न्हिदल्या व्यक्तीक उठोवंक जाता. त्या देखून केन्ना आमी समस्या म्हणून पळोवचे नाका. समस्याक पर्याय रितीन आमी पळोवचें गरजेचें जाता. केन्ना म्हणसर आमी ते पळयना आमच्या मनांत आमी येदोळूस जायते जाल्या ताच्या की वर्ते आमी जावन आसा म्हणलें तेन्ना आमच्या जिवितांत तें बरें पळोवंक जायना. जायते फावटी कितें जाता म्हळ्यार म्हाका आतां उडास येता आयसीयूरांत आमी चिंता तो मेलो ताका तशें जालें म्हाका तशें जाता कोण ना तशें जाता कोण ना म्हूण आमी सांगता. आज एकलो उलयताना म्हणटालो प्राय जाताना तशें जाता अशें कित्याक आमी चिंता आमी तें पळोवन आसा. त्या देखून आमकां जिवितांत तशें जाता. ताका जालें म्हूण म्हाका जायचें म्हूण ना. हे जाल्यार जेजूचें एक कोटान आसता देवाचें उतार म्हणटा लांब आवक दिन हांव दादोशी करतलो. संवसार सांगून बरो पिडा 40-50 जाताना मागीर तीग दूख हे दूख घाण दूख सुरू जाता. तुजी किडनी लिव्हराचे प्रॉब्लेम येतात ते येतात. देवान कांय आमकां अशें निर्मला तुजे लिव्हर वचून म्हणून कॅन्सर देवान निर्मला. कित्याक देव पिडा दिया म्हूण आमकां कळीत आसा. देव काय म्हणटात या संवसाराची या यमकाडाची खंयच्या हातेर आमकां करेक्शन करचें उपाय करिना. ताचे लागीं जायत्यो सर्गींच्यो उपकरणां आसात आमकां तिदवण करूंक. त्या देखून आमी काय करता संवसार रितीनच आमी चिंता उलयता ताचे परिणाम आमच्या जिवितांत येता. कित्याक आमकां कळीत आसा आमी एक प्रवादी आमी काले उलयता काले चिंता तेच आमच्या जिवितांत घडचे जावन आसा. जर तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतल्यार उलयल्यार आमच्या जिवितांत ते पळोवंक आमकां मेळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके मुखार येयले. ताचे शिस्तका म्हणाले सोम्या ताका न्हीद पडल्या जाल्यार तो बरो जातलो. पूण जेजू लाजराच्या मरणा विशयां उलयल्लो पूण शिस्त न्हिद्याच्या विशया विशयी म्हणून समजलें. मुखार देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें लाजर मरण पावला. आतां तांकां समजोवचें पासून जेजू आतां स्पश्ट सांगता. आतां न्हिदल्यार चिंतला न्हिदला आसले उठून जेवटलें काम जालें. आतां तांकां समजोनी म्हळ्यार इराद्यान तो म्हणटा जेजू मरण लाजर म्हणटा लाजर मरण पावला. तांकां समजोवचें पासून त्या वेळार तांणी जाणा जायचे
हांव खाली तुमचो मेस्त्री मात्र न्ही, हांव पिडा गुण करची सकत मात्र न्ही, हांव पुनर्जीवनपण करतलो न्ही, हांव पुनर्जीवनपण म्हणून दाखोवचे खातीर तो कितें म्हणटा आतां लाजरस मरण पावला म्हणटा मुखार. पूण हांव थंय नातलो देखून तुमचे पासो तो संतोष पावता. जेजू लाजरस मेला, जेजू म्हणटा हांव संतोष पावता. पण हे जेजू सर तुम्ही सतमन दिसे घडला येया आम्ही आता ताचे सरसी वचोया. कोणाय आतां मेल्यार संतोष जाता की बेजार जाता? बेजार जाता. पण हांगा जेजू म्हणटा पूण हांव थंय नातलो देखून हांव तुमचे बसो संतोष पावता म्हणटा. पळया तुमकां तुमचे बसो म्हळ्यार तुमकां आतां कळी जायचे, तुम्ही येदोळ म्हणसर चिंतून आसात हांव फकत शिकोवन दिता, पिडा गुण करता, वादळ थंड करता, ते करता. आतां तुमी जाणा जायचे मनशाक असाध्य जाल्ले हांवय करूंक हांव शकता. अनेकांनी सांगचे जाल्यार मेल्ल्यांकी समेत हांव उठोवंक शकता. हांव पुनर्जीवन म्हूण कित्याक मेल्ल्या मरणा वयरी म्हाका अधिकार आसा म्हणल्यार तुमकां कळीत जायचे, जाणा जायचे. त्या देखून म्हणटा हांव थंय नातलो देखून तुमचे बसो संतोष पावता. हे सर तुमी सतमानिशे घडला. हे पळय कित्याक घडला म्हळ्यार तुमी हे फातयेचे, हे सतमानिचे, हे बेश्टे न्ही. तुमी भावार्थान फातयेचे, हे ही एक संगत्य. हे आमी ताचे ससी या म्हणटा. मुखार कितें जाता म्हळ्यार प्रेज गॉड. जवळ म्हणटा तो तोमास आपल्या सांगाते शिसा लागी म्हणालो आम्ही वचून ताच्या संगाता मरुया. आमी ताचे संगाता मरुया. मुखार जेजू येवन पावताना लाजाराक खोंडान दवरून 4 दीस जाले म्हणून ताका कळीत जालें. बेथानी वाचिल्ले पळय हांगा एक सत कालें म्हणटा जेजू येवन पावतना लाजराक पोंडांत दवरून कितले दिसले? 4 दीस जाले म्हणून ताका कळीत जालें. 4 दीस. आतां 4 दीस दवरल्यार कशें आसता परिस्थिती पोंडांत? पुसतात. पळय गे. पूण तातूंत आनीक गडीत आसा. जेजून जाय जाय पासून 2 दीस लेट केल्ल्याक जुदेवा प्रमाणे एक व्यक्ती तांच्या प्रमाणे 3 दीस म्हणसर एका व्यक्तीक भितर ताचो आत्मा या सोल ताचे भितर भोंवून आसता. ते जाल्यार त्या व्यक्तीक जिवंत करूंक या कितें करूंक चान्स आसा म्हूण तांणी पातयेवचे आसले. पूण त्या देखून जाणा जावन दिन न्ही ताच्याक एक चड दिसकाण घेता. जेजू 4 दिसकाण घेता. ताच्या वरवीं तांकां कोणायकी उलोवंक ते अवकाश संदर्भ मेळना. कित्याक ते जुदेव तुमकां कळीत आसा हरी एक नियमशास्त्र पळटले, नियमशास्त्र उलयतले आनी पात्रायताले. पूण हांगा कांय अवकाश मेळ्ळो ना ते म्हणल्यार इराद्यान जेजू 4 दीस उपरांतच येता. हरी एक तांच्या नियमाक कितें आसा ते सोडून 3 दीस न्ही 4 दिसा उपरांत न्ही कितले दीस केल्यार तो करूंक शकता. कित्याक तो पुनर्जीवन म्हणून आसा. त्या देखून ताणें गळाई केल्ली आनी सांगत आस मारता की मरिये की ते हरियेक कळी जावचे पसून. कित्याक ते जुदेव ताका पात्रावंक सोदताले. आमकां कळीत आसा जुदेव बेतानियाक आनी जेरुसलेमाक लागभग 2 मैला कितें डिस्टन्स. तेय जावन लोक जेरुसलेमा जावन हांगा आयलो. कित्याक इश्ट तांचे वळखीचे जे लाजराच्या मरणा वेळार हरी एक ताका त्या वेळार त्या देखून सांगलें पात्रावंक सोदताले. पूण तूं तेय परत येवंक येताय गे म्हणल्यार शिसांनी ताका सवाल केल्ले. त्या देखून त्या वेळार हरी एकल्यान हांव कोण म्हणल्यार कळी जायचे. त्या देखून हांव उडास धरी आमच्या जिवितांत एक उडास धरीचे. आमच्या जिवितांत आमी कश्टांत समस्यांत आसतना आमी ते चड आनी चड जेजूचे एकवटांत आसल्या वरवीं जेजू आमच्या जिवितांत कोण जावन आसा म्हणल्यार आमी वैयक्तीक रितीन समजूंक शकता. त्या जाल्यार म्हणसर आमी आमच्या जिवितांत खाली आमी देवाचे उतर आयकता. आमी म्हणटा खाली थियरी मात्र आयकोन आसा. पूण प्रॅक्टिकल आमी प्रायोगीक आमी अनुभव करना जाल्यार खंडी जावन आमकां तो खाली म्हणटा देवा विशयांत जेजू विशयांत चड आनी चड लागशिल्ल्यान आमी वैयक्तीक रितीन आमच्या हेरा भागांनी ताका समजून काडूंक जायना. त्या देखून हरी एक आमी वैयक्तीक रितीन वादळ आयल्यार मात्र आमच्या जिवितांत खाली थियरी आसल्यार पावना. प्रॅक्टिकल रिपर मात्र आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक शकता. त्या देखून हरी एक जावचे पसून जेजूक जण आसून 2 दीस फाटीं रावलो आनी तितलेंच न्ही तो 4 दिसा उपरांत कोणाक दवरून फाट आयलो. कित्याक मनशाक असाध्य जाल्ले, मनशाक करूंक जायनाटले. हरी एक संगती करूंक साध्य समजा. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा मनशाक असाध्य पूण देवाक ससंख्य साध्य.
ते दळा आम्ही ताचे एकवटान आसाव ताचे निरंतर वेट करसिताव ते आमच्या जिवितांत असाध्य असले साध्य करूंक शकता तेन्ना उडास करया आमी चड आनी चड ताचे ते एकवटान रावू तेन्ना आमी चड आनी चड ताचे एकवटान वेळ करसिता तेन्ना मात्र असाध्य जाल्ले आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक आमी शकतले प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके कोणाक काय मिनी सांगू आसा की सवाल आसा समजाले की विषय समजलं येस प्रेज गॉड आम्ही शिकले लास्ट टाइम शिकेला त्या बहिणीन बऱ्या तरान प्रेज गॉड कित्याक आम्ही परत परत शिकल्यावर आमकां सडीत सडीत आमी जाणा जाता त्या निवडा सरीचे प्रेज गॉड हालेलुया जाल्यार आमकां कळीत आसा एक काम कितशी आमी केल्यार ते परत परत करताना आमकां ते एक्सपिरियन्स जाता वेगळी होय तशेंच आमी हे परत परत तेंचे विशय परत परत आयकात आनी आमच्या जिवितांत ते चीर घट काडून घेतना आमच्या जिवितांत तेले समस्या येताना आमकां फूड करूंक सुलभ जाता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया उडासाक परतून परतून ते उडासाक येता येस जाल्यार ते उडासाक येनातले तुमी आज शिकयले परतून परतून सांगिल्ल्यान बरें पण आमकां कळून आयले ब्रदर वय 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 ते गरजेचे जावन आसा ताका म्हणटा देवाचे वय आमचे मौन पुरा इल्ले परतून परतून पाटी पडिल्ले परतून आमी रिन्यू केले बरे जाले ब्रदर येस 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 ताका देवाचे उतार म्हणटा भावार्थ कसो जाता ऐकून ऐकून वय कोटी ऐकल्यार पाव निरंतर ते निरंतर प्रोसेस एक निरंतर ऐकल्यार मात्र पावना ते आमच्या जिवितांत आमी कार्य रूपाक घालचे गरजेचे जावन आसा प्रेज गॉड वय ब्रदर हालेलुया ओके येस कोणाक काय नाल्यार आमी अखेर करया ओके प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया ओके मोगळा बापा या वर्त्या वेळा पासून आमी तुका अर्घ दिता जायती सता तुझ्या उतरा मरिफात पवित्र शक्तीन तुवें आमकां उगडापे केले कशें मारता आनी जायते शिस आनी मरी एकली तुका एका भागांनी मात समजून घेतले त्याच्या पुनर्जन्म वेळार तुस पुनर्जन्म म्हळ्यार हे सत तुवें तांकां उगडापे करूंक तूं आशिल्लोय आनी तुजी महिमा तांणी पळयचें म्हूण आशिल्लें त्याच रितीन आमच्या जिवितांत ही समस्या बरे वादळ येतना आमी चड आनी चड तुज्या एकवटान रावन त्या समस्या जावन आमी भायर येवन तुजी महिमा आमकां दाखोवचे खातीर पळोवचे खातीर आमी तुका अर्घ दिता आनी तितलेंच न्ही आमच्या जिवितांत तूं आमकां कितें शिकयताय तुज्या उतरां मरिफात आमच्या जिवितार पाळोवन हेरांक शिकोवंक त्यात उजवाड्याचें जिवीत जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक तांणी फाव केल्ल्या पासून अर्घ दिता अशें एकल्यानी हे बरोवन आमचें जिवीत जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक मागता हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन आमेन